अर्थसंकल्प सादर केलो. सर्वसामान्य जनतेक असो एक फलदायी अशें बीजेपीचें म्हणणें आसा. अशे परिस्थितीत आनी जी जनताक मान्य आसा अशे परिस्थितीत फाल्यां तुमी निवडणुकीत दारोदारी वयतले तेन्ना तुमकां खंय हेची जळ बसतली अशें दिसता? पळय, अर्थसंकल्प जो जाला तो अर्थसंकल्प म्हणटा कोणा लागून करप? जनतेक लागून करप. तूं आतां गेल्ले एक म्हयनो जर पळयत जाल्यार प्रत्येक जाग्याचेर आज लोक रस्त्यार देंवल्या फॉर प्रोटेस्ट. कालचेच उदाहरण घे, मिराबागचे लोक थंय एका सायडीन प्रोटेस्ट करता की 400 करोड रुपयाचो जो थंय बंधारो बांदता तो आमकां नाका. आणि मिडियाचेर तांणी स्टेटमेंट केलो मरे, मुख्यमंत्र्यान सांगले ते टेररिस्ट म्हणून. आनी तेणी स्वता कितें सांगलें, आज सकाळीं हांव पळयतालो ते 4 जाण पळय रिलीज जाल्या, तेणी सांगलें की आमी गेल्ली 20 वर्सां भारतीय जनता पार्टी जिखून हाडपाक काम केलें म्हणून सांगता ते सांगता की आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि आज तीच पार्टी आमकां टेररिस्ट म्हणटा. सो जे लोकांक आज पळय जाय ते हे सरकार करना. सो कसलो अर्थसंकल्प करतो? आज तूं म्हाका सांग, सामान्य मनशाक आज गॅस सिलिंडर आयच्यान वाडले, फाल्यां वुमन्स डे महिला दिवस, आणि हे सरकार महिलांक कितें गिफ्ट दिता? महिला दिवसाक गॅस सिलिंडर 60 रुपयान वाडलो. अर्थसंकल्प कितें? अर्थसंकल्प जे केला पळय इट इज जस्ट कॉपी पेस्ट. आणि तूं जर पळयत जाल्यार काल थंय असेंब्लीन तांणी 74 क्रोर्स इव्हेंटाचेर मोडले मुखार. 74 क्रोर्स. आणि हांगा सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर लोकांक पयशे दिवपाक सरकारा कडेन पयशे ना. सादे तुज्या म्हापशेच्या हॉस्पिटलान इक्विपमेंट घालपाक सरकारा कडेन पयशे ना. आणि इव्हेंटाचेर मोडपाक 74 करोड रुपया आसा. सो हो अर्थसंकल्प म्हणतो फक्त दिस इज आय वॉश, दिस इज एन इलेक्शन इयर. हे सरकार फक्त जनतेक गेल्ली 14 वर्सां कशें फटयल्या तशें फटयत आसा. ह्या फावट म्हाका दिसता लोकांक तूं मनशाक एकदां, दोनदां, तीनदां फटोवपाक शकता, परत परत तूं फटोवपाक शकना. आज प्रत्येक जनता ही आज पिडीत जाल्ली आहा. तुगेले इलेक्ट्रिसिटी दर वाड आसत. जानेवारीच्या म्हयन्यान म्हाका इतले फोन येता, लोक येवन मेळटा, तुका सुद्दां आयला आसतले. जानेवारीचे तुजें इलेक्ट्रिसिटी बील काड आनी पळय, तें ऑलमोस्ट 40 ते 50% वाडलां कम्पेर्ड टू लास्ट इयर. सो हे पळय अशें स्लो पॉयझनिंग पळय हें सरकार करता. ही जनता हांकां 2027 निश्चितपणे घरा धाडटली.